दीस मंगळार जुलैची 14 तारीख 2024. पहिले मसब इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसब अध्याय 7 ओळ 1 ते 9 पर्यंत. जोतामाचो पूत आनी उज्जियाचो नातू आहाज सुदाचे राजवट चलयतलो तेन्ना आरामाचो राय राजून रेमेलियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुसलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एफ्राईम संगता मेळ्ळा म्हणून दाविदाच्या घराण्यांत खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांचीं काळजां रानांत जडां वाऱ्यान हालतात ते भाशेन हालोवंक लागलीं. तेन्ना सर्वेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शेयार याशुबाक घेवन वयल्या तळ्याचो कालवो सोमता थंय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या 2 धुंवरतल्या लांगट्या कुडक्यां पासत राजोनाच्या, आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुतांच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एफ्राहिमा आनी रेमायालाच्या पुता सवें तुजे विरोध मांडणी केल्या. म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर दाड घालुया, ताचो नाश करुया, तो आमचे अधीन करुया आनी थंय ताबेयेलाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दमस्क आनी दमस्काचे अधिपती राजोन. आनीक 65 वर्सांनी एफ्राईमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीक उरचें ना. एफ्राईमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत. तुमी भावार्थान थीर रावनात जाल्यार तुमी थीर उरची नात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 48 2 ते 3a 3b ते 4 5 ते 6 आनी 7 ते 8. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो आमच्या देवाच्या शहरांत, ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत, आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायांचें शहर, हांगा ताच्या कांट्या मदें आपुणूच ताचें घट्ट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिलां. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. कित्याक सगळे राजा एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवंक मुखार सरले. देखाना फुडें ते थटक्क जाले, भियान थरथरले आनी पळण धांवले. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. धडधडो आनी कांप तांचेर आयली, बाळतेराच्यो येण्यो आयिल्ले बरी कळवळ्ळे. जशें उदेंतीच्या जड वाऱ्यान तार्सिसाची तारवां बुडतात, तशी जाली तांची गत. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात, बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळ 20 ते 26 पर्यंत. उपरांत ताणें जायतीं आसर्यां केल्लीं त्या शहराक वचून देवा थंय तीं पाटी परतूंक नान देखून तांकां तो भेस्टावंक लागलो. हा, कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती ए खेरोजिना. हाय तुका ए बेतसायदा. तुमचे मदें केल्लीं तीं आसर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता,
जरतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकूळट लागतली. आनी तूं काफार नांव, आकाशाक चडटलें म्हूण तूं चिंताय? पाताळाक तूं शेवटतलें, कित्याक तुजें तें केल्यान तीं असर्यां सोदोमान केल्लीं जाल्यार आजुनी तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगतां, जरतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वर्ण चड काकूळट लागतली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. असर्या आनी आजापां म्हणटना तीं पळोवंक आमी खंयसर वचूंक तयार आसा. ती पळोवन आमी आमचो भावार्थ घट करता. पूण कठीण काळजाचे देवाच्या अद्भुताची वळख नासलेले पातयेवंक फाटीं करतात वा निराकरसितात. खेराजीन आनी बेतसायदाचो लोक जेजूची असर्यां पळयल्लीं तरी तीं देवा थंय फाटीं परतूंक नात. जेजूक इतली बेजाराय जाली की जरतेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवच्या अनभावार्थी लोकांक सयत चड काकूळट लागतली म्हणटा तो. आमचे भोंवतणी दिसपट्टे वर्ती अजापां आनी असर्यां घडटात. पूण आमकां तीं सदांचीं जाल्यात. तीं असर्यां म्हणून मानून घेवंक आमी तयार ना. सूर्य उदेंवचो आनी बुडचो, भुमी घुंवून उंच आसल्यान रात आनी दीस जावचें, आमचे कुडींत रगता चलन, आमचो मेंदू काम करची रीत, आमचें काळीज धडपडची रीत, हें सर्व चिंतूंक फुरसत आशिल्ल्यांक वर्ती अजापां हें. पूण तीं वळखून घेवंक आनी देवा थंय फाटीं परतूंक आमी तयार ना तर जेजू खंडीत जावन बेजाराय सारतलो.